ಅದೇ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ कारवार तालुक्यात गोव्याच्या सीमेची रासपी मुडगेरी धरण क्षेत्रात तो जंगल भाग आसात. या जंगल भागातल्यान गोंयची दारू तस्करी करताना कारवारच्या आबकारी विभागान एक मोठी कारवाई आज केल्ली आसात. या कारवाईत तब्बल 7.5 लाखाची गोंयचो सोरो आसा तो कारवारच्या आबकारी विभागान जप्त केलो आसात. चोर रस्त्यान हो सोरो आसा तो कर्नाटकात आणपाचो प्रयत्न काही संशयितान केलो. त्या वेळाचेर ही कारवाई केली आसात. जेन्ना ही कारवाई करपाक जेन्ना थंय आबकारी विभागाचे अधिकारी गेले त्या वेळाचेर तांकां पळोवन जे संशयित आरोपी आसात ते आरोपी थंयसरल्यान पळून गेल्ले आसात. एकूण या प्रकरणात 5 दुचाकी आणि 1 कार ही पोलिसांनी जप्त केल्ली आसात. दारू आणि वाहन मिळून एकूण 13 लाख पेक्षा अधिक रुपयांचो मुद्देमाल आसात हो पोलिसांनी आणि आबकारी विभागान जप्त केलो आसात. आणि या प्रकरणा खातीर तेंच्यांनी आरोपींचो जो शोध घेवपा खातीर एक विशेष पथकाची स्थापना करून शोध मोहीम सुरू केली आसात. आणि या प्रकरणाचो तपास आसा तो सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे.